येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रशिया खोलायन युक्रेनाचे शिमेत गेल्ल्यान थर भियेल्यात थळावे लोक. मानसीक बळगे दिवपा खातीर गोंयांतले युक्रेनियन रस्त्यार. गेर्राचे फाटभुंयेर मायभुंयेंत वचपाक भियेतात. इश्कोलात आमी घेवचे नात भुरग्यांची जबाबदारी अशें म्हणपी शाळा वेवस्थापनाचेर पालक फुर्योज. म्हापशेच्या पालकांनी घेतली शिक्षण संचालकांची भेट. 2022 चॅम्पियन्स लीगाचो निमणो सामनो वरतले पॅरिसात. रशियेतले सेंट पीटर्सबर्ग हांच्या गॅझप्रॉम अरेना हे कंपनी बरोबर जावपाचो आसलो सामनो. युएफान केला जाहीर. युक्रेना वयल्या रशियन आक्रमणाचेर दिला रजाव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रशिया आतां खोलायन युक्रेनाचे शिमेत गेल्ल्यान थळावे लोक थर भियेल्यात. तांकां मानसीक बळगे दिवपा खातीर गोंयांतले युक्रेनियन आतां रस्त्यार येयल्यात. मात जायत्या जाणांची दुर्दशा जाल्ल्यान अशे परिस्थितीत घरा वचपाक लेगीत तांकां भंय दिसपाक लागला. ते सांगतात, पळयात. युक्रेनाचेर आतां रशियान हल्लो केल्ल्यान संवसारांतले जायते युक्रेनियन नागरीक भयाबीत जाल्यात. गोंयांत रावपी युक्रेनियन गोंदळल्यात. सगळ्या माध्यमांतल्यान ते आपले मायभुंयेचेर जाल्लो हल्लो उक्त्या दोळ्यांनी पळयतात. घरा परतुपी युक्रेनियनाक झुजा परिस्थितीचेर कितें म्हणपाचें आसा तें आयकात. All countries are trying to help, but we request to put more efforts because right now our family is under the ground hiding from bombs, and that's like we get these pictures and we get these videos not from social media or from some news. This is sending to our phone from our families, and there are families here in these bombs everywhere, and our families seeing Russians coming in. So now that you know like there's a big crisis going on in Ukraine with your neighbors invading you all, what exactly is the situation that you all are going through here in Goa, knowing that it's kind of impossible to go back home right now? First of all, I want to say that, obviously it's very difficult emotionally because I can see what's happening in the news. I can speak with my mother who is hiding in the shelters from bombs. We are hearing the sirens since yesterday. My mother is in Kiev, so as my cousins and my nephews, and I'm very worried about all my family. Obviously, it's very difficult to believe that something like this can happen in our time because we just got out of the COVID. All the world was suffering from something together, and then understanding that one person can just put an idea and put brothers and sisters fighting with each other. This is insane. It's madness. But now that you are here in India, what is the situation for you? Like, is there any possibility for you to go home, or are you stuck here until the issue there is resolved? Obviously, I'm not looking into coming where it's not safe. And I'm only want to think about what can I do for my family to bring them somewhere where it's more safe. So I guess what we can ask is only refugee status wherever we are now. That's it. Have you received any sort of help from either the Indian government or the Ukrainian embassy here in India? We did not get in touch with governments, so we just came here to ask for peace and bring more awareness to what is happening in our country right now. GOA365 खातीर पणजेच्यान शुभाशीष गोवेकर, सृष्टी अथानीकर आणि श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकारान स्कुलां सुरू करपाचो निर्णय घेतलो खरो. प्रमोद सावंतान भिवपाची गरज ना अशेंय सांगले आसले तरीकय गोंयभरच्यान पालकां कडल्यान खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्या. शुक्रारा म्हापशेच्या पालकांनी शिक्षण संचालकाची भेट घेतली आनी ऑफलायन आनी ऑनलायन दोनूय पर्याय दवरचे अशें मागले. शिक्षण संचालक तांकां आपलो निर्णय सोमार दिसा दितलो. शिक्षण खात्यान आदेश दिल्या उपरांत सोमारा सकाळीं 1ली ते 12वी मेरेनच्या खाजगी इश्कोलां सयत सगळीं इश्कोलां परत सुरू जाल्यांत. पालकांची परवानगी गरजेची अशें सरकारी एसओपींत सांगलां आसलें तरी कांय वेवस्थापनां हमीपत्रां मागतात. जाल्यार कांय पालकांक भुरग्यांचे बाबतींत रिस्क घेवपाची ना. शिक्षण संचालका कडेन उलयल्या उपरांत तांणी मिडिया कडेन संपर्क साधलो. आयकात तांचें म्हणणें. आमी आतां पेरंट जे आहा ते म्हापसासून चडशे इस्कॉलान जे येयल्ले आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मेळपाक येयले आतां सराक. सो ताका आमी आमचे जे कितें पॉयंट्स आहा ते ताका दिल्ले आसा.
सो त्यांनी सांगला की आपण मंडे पर्यंत कितें तुमकां पळयता. आणि आम्ही रिक्वेस्ट करता पेरंट्सांक थंय मातशें तुमी तुमच्या भुरग्याच्या फुडाराचे चिंतीत करात, मातशें मनान घेयात तुमी. हे बश्टे आमचो आवाज न्हू, तुमी सदां आवाज घेवंक जाय भुरग्यांची सेफ्टी खातीर. भुरग्यांक स्कुलांनी धाडात, पूण भुरग्यांचे भलायकेक स्कुलांत कितें जालें जाल्यार ताची जबाबदारी मात आमी घेवचे नात अशें स्कूल मॅनेजमेंटांनी पालकांक सांगलें. त्या मुद्द्याचेर पालकांनी खर हरकत घेतल्या. हांगा आमचो एक इम्पॉर्टंट हांगा मुद्दो आशिल्लो, एक क्लॉज आशिल्लो. द क्लॉज सेज दॅट इफ एनीथींग हॅपन्स टू अवर चिल्ड्रन दे गेट इन्फेक्टेड, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल म्हणून सायन करून दिवपाचो. म्हाका एक सांगा, वॉट कायंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दॅट यू आर रनिंग फ्रॉम युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बसीचो ड्रायव्हर तुमकां जर सांगता पणजे हांव तुका व्हरता पण हांव रिस्पॉन्सिबलूच ना, तुमी बसतले त्या बसीन, हे क्लॉज आसा. वॉट कायंड ऑफ अ क्लॉज इज दीस, जे स्कुलाचो प्रिंसिपल जे आसा तो म्हणटा की आपूण तेजे रिस्पॉन्सिबल ना जर स्कुलान भुरग्यांक कितें जालें. आयज मेरेन असो केन्नाच जावंक ना आनी हांगा आमी जावपाक दिवचेय ना. आमी रावला, तेंचे मंडे कितें रिप्लाय येता तेका. कोरोना व्हायरस आजून लेगीत आसा आनी तातूंतल्यान थाकाय मेळूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेत धाडपाच्या निर्णयाचेर पालक चिंतेत आसात. आयकात वास्कोच्या एंड्र्यू हायस्कुलांतल्या कांय पालकांनी कागाळी केल्ल्यो. म्हाका स्कुलां चालू जाल्ली जायी, पूण ती कितें म्हणटा, टिचरी कितें सांगता, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना, इन्स्टिट्यूट घेयना, गव्हर्मेंट घेयना, तुमी ओन तुमच्या रिस्कार धाडा म्हणटा. पूण म्हाज्या ती सबंद दीस मास्क घालतली, सॅनिटायझर लायतली, मागीर एका म्हाका भुरग्या कडेन उलयतली, खातली आनी सीक पडले जाल्यार कोण ताका जबाबदार. जेन्ना हांवें टिचरी विचारलें, तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला, भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय, आमी ओन रिक्षान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले, होच क्वेश्चन विचारलो. मॅडमीक विचारलें, टिचरी सांगलें, तूं आमकां बरोवन दी, भुरग्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तर सरकारान खंयसर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हण सांगूना ना. प्रमोद सावंतान सांगची भिवपाची गरज ना म्हणून परत तेणी. They have sent a consent letter yesterday saying that you sign on this. This is done forcibly by the authorities of school, and especially this St. Andrews school. What he has done, it is wrong what they have done. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा म्हटल्यार जुना सावन शाळा सुरू करच्यो आतां नाका. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागिल्लें जाल्यार पालकांनी स्वताच्या जबाबदारीचेर भुरग्यांक शाळेत धाडचें अशें हमीपत्र बरोवन घेवपी आस्थापनांचेर शिवसेनेन खर टिका केल्ली. I will be responsible for the child after the school hours is okay. Pudun, I will send to attend physical classes in school at my own risk. अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा. जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडला की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो. भुरगे वयचे ना, थोडे कोणाक थोडे घरांत त्रास कोत्ताय, थोडे एक फावटी कोण आपणाक जाय ते चिंताय, थोडे धाडल्या. पूण हांव मागता ही बंद करपाक. 1.5 म्हयनो सुमार उरला. वॉट इज द अर्जन्सी? इन जून सारखे सदांचे भशेन सुरू करात आनी मुखली पावलां मारयात. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान संदीप कामोलकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सरकारान म्हणात वा भौशीक बांदकाम खात्यान अंदू पावसाचो पुरुमेज सारको करूंक ना हाची गवाय गोंयचे महामार्ग दितात. कुंकळे ते धर्मापूर महामार्गा वयल्यान प्रवास करतना लोकांक जायती आडमेळी येतात. गोवा 365च्या कॅमेरान टिपल्यात काय देखावे. रस्तो पुराण तशें व्हडलें आसा, सांगून सोपना अशें. गोंयांत जायते कडेन खास करून रस्त्या कुशीचीं झाडां, लायटीचे आडवे जाल्ले खांबे, रस्त्या कुशीच्यो खळुल्यो, गटरां पळयत जाल्यार ताची गवाय मेळटा. कुंकळे ते धर्मापूर महामार्गा वयल्यान प्रवास करप्यांक झाडां झोपां, गोरवां आनी पार्क करून दवरिल्ले ट्रक चुकयता घाम फुट्टा. PWDन जाता तितले बेगीन हाजेर लक्ष दिवचें थळाव्यांनी मागलां. अशें म्हळ्यार आमकां 3 गोश्ट लागताय. एक गोरवां लागताय, एक ट्रक लागताय आनी रस्त्यान अशें वयता आसतना तिका मोटरसायकलीन कांटे लागताय. भरपूर कांटे आहाय. पयलीं काम कितें पडटा, पयले हे ट्रक आहाय ते कांचे कित्याक मोस्ट प्रॉब्ली लोक एक्सिडेंट चड जाता आनी ती खबर आहा लोकांक एक्सिडेंट
पिण्याचं पादन आणि पिण्याचं पादन दोघांमध्ये आम्ही चलले तर हांव मागता आमच्या हाय ऑथॉरिटी कडेन PWD कडेन आमगेले हे मातशें काडचें आनी क्लियर करचें. सेकंडली गोरवांचे कोणें हाजे पासून एक्शन घेतलं ना. प्लीज हांव मागता हे गोरवांचे एक्शन घेवचें आनी हायवे क्लियर करचें. थर्ड जावं हे कांटे बिंटे आहाय ते PWDन इतले आनी कोणाक आज पासून कोणें एक्शन घेतलो ना आनी कोणें ते क्लियर केलं ना. ते आमी रिक्वेस्ट करताय की हे हायवेचे पळय कांटे आहाय ते कांट एकदम क्लियर करचे. लोकांक मातशें रिक्वेस्ट करताय आमी इतले एकठांय जावन की मातशें लायन क्लियर करची, न्यूय क्लियर करची आनी गोरवांक क्लियर करची. हे आमगेले तेका PWD मागले. भटकी गोरवां आनी ट्रकांचो मुद्दो आसलोच, पूण आतां काट्यांची झाडां झोपाय त्रास करपाक लागल्यात. आयकयात. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17. ह्या नॅशनल हायवे 17 कुंकळे टू धर्मापूर म्हणल्यार तुम्ही रोडा सायडीच्यान पळयतात इतली बोरीची काटी आसात ते आज पर्यंत PWDची जे वर्कर्स आसात तेणी आज पर्यंत घालना. PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही कित्याक बसल्या ती कांयच कळना, तेंचें काम कांयच ना. आज एक मनीस जेन्ना मोटरसायकलीन डबल सीट येता त्या टायमार मातशें जर मुखाल्ल्यान गाडी आयली आनी जर सायडी घेतली जाल्यार ह्या काट्यांक लागतात. आनी हे एकूय न्हू आख्खे कुंकळी साकून ते धर्मापूर म्हणल्यार अशेच काटी आसात. म्हणटकीर हे काडप कोणें? हे PWD ऑथॉरिटीचे जे आसा वर्कर्स तेणी काडप आसता. तेंचे कडेन मेशिनां आसात कट करपाची, ती सुद्दां ते आतां ती कोणाक खावयली म्हूण ती सुद्दां कळना. आमगेलो एक रिक्वेस्ट आसा जर PWDच्यान जर जायना जाल्यार एग्रीकल्चरा मार्फत ही मेशिनां घेवची, तेंचे कडच्यान घेवची आनी ही मारून घेवची आनी लोकांक रिलीफ दिवचो. तसोच दुसरो प्रश्न आसा म्हणटा हांगा गोरवांचो. सेम हायवेचेर डेली गोरवां पळय कितले त्रास करतात ते सांगपा जायना. डेली एक्सिडेंट गोरवां मारून. आनी तिसरो आसा जो मुखार जे ट्रक पार्किंग करतात ह्या ट्रका खातीर खूब एक्सिडेंट जाले कडेन आसात. हे ट्रक पार्क केल्ली आसले कारणान आमची जाता जे पेट्रोल पंपा वयल्यान पळय खंय भायर सरतात ह्या लोकांक कांयच कळना. आनी जो मनीस हायवे वयल्यान वयता तेकाय मनशाक कडल्यान कोण येता म्हणटा कळना. म्हणजे हेचेर खंय तरी ह्या हेचेर ऑथॉरिटी जी आसा तेणी हेचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष घालचें. आनी हो नॅशनल हायवे 17 आसा हो मातसो जी झाडांनी बोरी काट्यांनी आनीक दुसरो जी गोरवांची त्रास जातात आनी जे ट्रक पार्किंग करता हेचेर एक्शन घेवन बेगीच्या बेगीन काडचें म्हणून मागतात. गोवा 365 नॅशनल हायवे 70 वयल्यान रमेश नायक रावत. भारतात फाटले 24 वरांत 13,000 परस चड नव्या कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या. 302 दुयेंतींक मरण आयला जाल्यार रिकवरी रेट आनीक मातसो सुदारून 98.49 जाला. मजगतीं गोंयांत नव्यान 32 प्रकरणां आनी 2 मरणांची नोंद जाल्या. आतां पॉझिटिव्हिटी रेट 1.2% जाला. आयज सेगीत 19वा दीस देशात सध्या 1 लाखा परस कमी प्रकरणांची नोंद जाल्या. पूण भलायकी मंत्रालय लसीकरणाची गरज आशिल्ल्याचें सांगता. देशात अजूनही 300 परस चड मरणांची नोंद जाल्या. पॉझिटिव्हिटी रेट सध्या 1.28 पावला. देशांतल्यो केशी आनीक देंविल्ल्याच्यो दिसून येयल्या. आतां मेरेन लसीकरण मोहिमेत 176 कोटी लसीचे डोस दिल्यात. फाटल्या 24 वरांत 13,166 नव्या कोविड केशींची नोंद. 24 वरांच्या काळात 302 दुयेंतींक मरण. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 1.28%. रिकवरी रेट 98.49%. आतां मेरेन 176 कोटी डोस दिल्यात. मजगतीं फाटल्या 4 दिसां सावन गोंयांतल्यो केशी 50 परस उण्यो जाल्ल्यान गोवा राष्ट्रीय ट्रेडाचें अनुसरण करता अशें दिसता. अशें आसलें तरी राज्यांत सध्या उण्याच एकल्याच्या तरी मरणाची खबर मेळटा. हे फाटभुंयेर शाळा सुरू केल्ल्यान राज्यांतली लसीकरणाची मोहीम यशस्वी जाल्या अशें मानून चल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युक्रेना वयल्या रशियन आक्रमणा उपरांत रशियेंतल्या सेंट पिटर्सबर्ग हांगच्या गॅझप्रॉम अरेना हे कंपनी बरोबर 2022चो चॅम्पियन्स लिगाचो निमणो सामनो जावपाचो आसलो. तो आतां पॅरिसांतल्या स्टेड डी फ्रांस हांगा व्हरतले. युएफान जाहीर केला. युएफचो अध्यक्ष अलेक्झांडर सॅफिरिनाचे येजमानके खाला बिरेस्तारा जाल्ले बसके उपरांत हो निर्णय घेतलो. 28 मेक जावपी हो निमणो सामनो आतां फ्रांसाचे राजधानीत जातलो.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान खात्याच्या आदल्या अदमासा प्रमाण हवामान थीर उरले. चढावत आणि उणे तापमान 32.6 आणि 21.8 डिग्री सेल्सियस जाले. आयचे चढावत आणि उणे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडल्या 5 दिसांत राज्यांत हवामान सुकें उरूं येता. कांय कडेन फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें पडटलें जाल्यार फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानान थीरताय पळोवपाक मेळटली. ताचे उपरांत ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाडटलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानान 2 डिग्रीन वाड. चढावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें. आयज मळब नितळ. फांतोडेर हलकोसो दव धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवत जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.